बापाची पुताची पवित्र नाव मोगाच्या भाव भयणींनो हांव फादर डॉमिनिक कारवालो पालोटायन संस्थेचो वांगडी पयलीच फावटी आमी पालोटायन फादर्स तुमचे मदें घेवन येयल्यात पालोटायन वर्ड मिनिस्ट्री ही पालोटायन वर्ड मिनिस्ट्री तुमकां दर आयताराक तुमच्या युट्यूबार तुमकां मेळटली हाचो हेतू म्हणल्यार हे संवसारान रावतल्या दर एका भाव भयण्या समेत हे देवाचें उतर परगट करूं खेरीतपणी गोंयकारां समेत हे उतर पावूंक आमी जाणात ह्या आधुनीक काळांत आमी दर एकली कडे आमच्या वावरांत कूल जालेली आसा कडे दुयेंस पिडीक लागून कडे देवाचें उतर आमी आयकूंक पावना देवाचें उतर कडे आमच्या कानार सादवना एकूणच तुमचे समेत एक म्हजी विनंती आसा जी सायट आमी देवाचें उतर परगट करूंक केल्ली आसा ती तुमी जेन्ना आयकून घेतली तीच दुसऱ्या समेत तुमी पावयतली ही म्हाका खात्री आसा देखूनच आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां आनी हो पयलोच व्हिडिओ करतना हो ल्हानसो नियाळ प्राचीन काळाचेर ल्हानशें लक्ष घालूंक सोदतां आनी प्राचीन काळ कितें तें तुमकां कळीत करूंक सोदतां प्राचीन काळाची सुरवात ही गोबराच्या बुधवारा दिसाक जाता आनी 40 दीस आमी तयारी करतात हाचे अर्थ तुमकां करतना दितना ल्हानशें लक्ष हाचेर घालतना ल्हानशी घडणी भाव भयणींनो तुमच्या कानार हांव सादोवंक सोदतां एक फावट दोग भुरगे आसलेले आनी ह्या दोगूय भुरगे भाव भयणींनो देवाच्या वयर आपलो भासाभास करताले आनी ह्या भासाभास करतना एकलो म्हणूंक लागलो वय म्हाका दिसना ह्या संवसारांत आनी देव आसा म्हणून कित्याक संवसारांत तो देव आसलो जाल्यार लोकांचेर दुयेंस पिडा घोडे मारामारी झगडीं झुजां आसची नासलेली देखूनच म्हाका दिसना संवसारांत आनी देव आसा म्हणून कोणूय भाव भयणींनो हे दोगूय भुरगे एका दिसाक बाजारांत भोंवडेक गेलेले आनी जेन्ना ह्या भोंवडेक गेलेले तेन्ना देवाक सोत मानिनासलेलो ताणें एका ल्हानशा भुरग्याक आपले वेगेंत घेतले आनी जेन्ना वेगेंत घेतलेले तेन्ना भाव भयणींनो हे ल्हानशे भुरगे असल्या चिखलांत खेवताले असले मातयेंत खेवताले म्हणटूच ही सगळी माती ह्या ल्हानशा भुरग्याक लागलेली आनी तेन्नाच हो दुसरो इश्ट म्हणूंक लागलो म्हाका दिसना ह्या संवसारांत आनी साबू आसात म्हणून कित्याक ह्या ल्हानशा भुरग्याक पळयलें जाल्यार दिसून येता हे भुरगें केन्नाच न्हावूंक ना आनी तेन्नाच हो इश्ट दुसऱ्या इश्टाक म्हणूंक लागलो जो देवाक सोद मानिनासलो ताका सांगलें तूं आदींच फुडेंच म्हणटालो न्हू संवसारांत आनी देव ना म्हणून देखूनच हांव तुका सांगूंक सोदतां जे परी आमकां आमचे मुखामोड आमची कूड साफ करूंक साबांवची गरज तशेंच आमकां आमचे काडीस आमचे अंतस्कोण वा आमच्या उत्मीक वाटेन आमकां देवाची गरज आसा ओय म्हज्या भाव भयणींनो जे परी माती आमच्या आंगार लागली जाल्यार वो चिकोल आमच्या आंगार लागलो जाल्यार आमकां साबांवची गरज तेच परी प्राचीन काळांत आमचे काडीस आमच्या उत्मीक वाटेन वाडूंक आमकां देवाची गरज
प्राचीन काळांत कोरेस्माच्या काळांत आमचे काळीस आमचे अंतस्करण आमचे उत्मीक वाडय आमी करतली जाल्यार आमकां भाव भयणीनो देवाची गरज आसा. देखूनच मनीस संवसारांत शेताना एक बरें जिवीत जिवंक सोदता. पूण हें बरें जिवीत जिवंक आमी भाव भयणीनो वायटाचेर निशेध मारची गरज आसा. आनी वायटाचेर निशेध मारतलो जाल्यार आमकां 3 वस्तूंची कोरेस्माच्या काळांत गरज आसा. पयली वस्त ती म्हणल्यार मागणें म्हणल्यार भाव भयणीनो कितें? घडये आमचे उतरांचो बोड करचो, घडये काळजां सोबें आनी देवा सोबें आमी एक घट संबंद जोडचो. दुसरी वस्त प्राचीन काळांत आमकां उदास करता तें म्हणल्यार आमचो उपास. आमी जाणात आमच्या देवान म्हणटोच आमी तर बरें मागणें करतलीं जाल्यार आमकां उपासाची भाव भयणीनो गरज आसा. उपास फकत आमचें जेवण बऱ्यांतलें बरें आसा तें आमी जेवून रावंकूच न्हय, पूण भाव भयणीनो उपासा उद्देशी आमी एक मागणें करूंक आमकां आदार जावची गरज आसा. तिसरी वस्त जी आमकां प्राचीन काळांत दर एकल्याक उलो मारता तें म्हणल्यार धर्मदान. आमचें धर्मदान करतना आमी जाणात भाव भयणीनो आमी भुकेल्यांक घडये जेवण दिवंक सोदतात, घडये कोणाकूच पयशे दिवंक सोदतात. हें सगळें करून आमचें धर्मदान आमी फुडें आसात. पूण आज कोरेस्माक प्राचीन काळांत आमचें धर्मदान कसलें जावनी. आमचें धर्मदान तर बरें जातलें जाल्यार भाव भयणीनो आमचे उत्मीक वाटेन आमी वाडूंक गरज. आनी उत्मीक वाटेन कोणाकूय तर बोगसणें, कोणाचें तर आमी नांव पिड्यार करतात, कोणाकूच तर आमी गाला घातात जाल्यार असलें धर्मदान आमचें जावची गरज आसा. नाजाल्यार आमचें धर्मदान फलादीक जावचें ना. घडये आमच्या जिविताची नडसरणी जावची ना. पण म्हज्या भाव भयणीनो हे 3 वस्तूंची आमकां गरज आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो हो ल्हानसो नियाळ समजता तुमची उत्मीक वाडाय करतली म्हूण. आनी हो व्हिडिओ मागता तुमचे लागीं. दर आयताराक आमच्या युट्यूबार तो तुमकां मेवतलो. तो एकामेका सोबें तुमी वाडटली ही खात्री म्हाका आसा. आनी तुमकां तर हो व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार मागता तुमचे लागीं आनी विनंती करता तुमचे लागीं हो आमचे व्हिडिओज वो आमची सायट आसा पालोटायन वर्ड मिनिस्ट्री, ती तुमी दर एकल्यान सबस्क्रायब करून आमकां हें देवाचें उतर ओरगोड करून आनिकूय आदार करचो म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आनी समजता तुमी म्हाका आदार दितली म्हणून हें देवाचें उतर ओरगोड करून आनी जेजूचें काम आमी ह्या संवसारांत बरी खबर ओरगोटूं मागता. आदी फुडेंच आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण देव बरें करूं तुमकां.